निल्ला केकदोळी दर्यावेळे लागसार काळजाक पीळ घालपी घडणूक घडली। कोणे अज्ञातान कपड्याक गुट लावन पोतयेन घालून एक ल्हान भुरगें उडयल्लें सापडलें। भुरग्याचो रडटा तो आवाज आयकून लोक जमले। पुलिशेक आपयले, भुरग्याक हॉस्पिटलांत व्हेलें। पुलीस फुडलो तपास करता। निल्ला पंचायतीची सरपंच तशेंच वांगड्यांची मागणी आसा हे जेणे कोणे केलां ताचेर कडक कारवाय जावची। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। एक पब्लिकेक मेसेज दिवपाच्या की काल एक इन्सिडेंट घडलो आमच्या केकदोळे। आमी थंयसर म्हणटा हितून आमच्या खुर्सा कडेन म्हणटा थंय तिचुल्यांनी तेन्ना थंयसर एक म्हाका कॉल येयलो की थंय कोणी भुरगें हाडून दवरला म्हणून आनी धाकटुलें भुरगें तें। आनी हांव घरा कडेन आसलो। ही खबर सामकी 7:15 सुमार फोन येयना फुडें हांव म्हाज्या मिसेसीक घेवन गेलो की भुरग्यांक सांगल्यार राव म्हणून हांव येता थंयसर। ते भुरगे थंय खेळोंक वयता कोको हेचेर आमच्या केकदोळे बिचार। आनी त्या प्रमाणे हांव एक 15 मिनटांनी थंय पावलो आनी पावता पावता 100 डायल केलो, 100क लागना जालो। मागीर हांवें जयेश सालगांवकाराक केलो मातसो पुलिशेक फोन मारून थंय धाड म्हणून पुलिसांक, कारण थंय एक भुरगें कोणी दवरला धाकटुलें। हांव वचोन एक 5-10 मिनटांनी पुलीस येयले आनी पुलिसांक त्या पयलें सांगलें भुरगें रडटा पोतयेन आहा की हांव त्या भुरग्याक रिकॉर्डिंग करता आनी उखलता म्हणून कित्याक आमच्यान फोन वचो जालें। तशेंच आमच्या मेंबरांक फोन केलो, मेंबरूय टायमार पावले थंय सगळे आनी आमी मेळून पुलिसांक पुलिसांक सपोर्ट करून आमी ताका पुलिशेन येयले। मागीर पर्वरी पुलिशेन थंयच्यान हॉस्पिटलांत येयले आनी आतां तेजो फुडलो हें चालू आहा, कोणी दवरला कितें कॅमेरा बीन चॅक करता। सांगपाचें कारण ही आतां निल्लान दुसरी केस अशीच एकदां आनी एकदां घडलेली आहा, ताका कॅमेराचेर धरलेलें। आनी हांव पुलिशे कडेन रिक्वेस्ट करता की हेचेरूय एक जोर घालचो। आमचो पंचायतीचे सायडीन आमचो फूल सपोर्ट आसतलो पुलिशेक की अशें हे कृत्य करता कोण पळय तांकां खरेंच सजा मेळोंक जायी। आनी ही पळय भुरगीं हाडून दवरता धाकटीं, हांगर लोकांक भुरगीं ना, भुरग्यांक डॉक्टरांक पयशे घालता भुरगीं ना, तेन्ना हे भुरग्यांक अशें हाडून आमी दवरता थंयसर हें अशें घडोवंक जायना। तेन्ना हांकां बऱ्यांत बरो पनिशमेंट, व्हडलो पनिशमेंट मेळचो ही आमची फूल नेरूल पंचायत बॉडी आसा तिचे कडल्यान आमचो एक रिक्वेस्ट आहा पुलिसांक की आनी हेचेर लक्षय दवरचें म्हणून। नमस्कार, हांव सरपंच रेश्मा कलांगुटकर, नेरूल सरपंच। हांव हे अशी घटना आमचे हितून घडलेली आज ती आमचे एक्स डेप्युटी सरपंच संदीप हुबले यांनी निदर्शनाक हाडून दिल्ली आसा। आणि खरोखर जे अशी हे घटना घडटात ते अशा घटना घडपाचे न्हू म्हणून हांव सरकारा कडेन पुलिसा कडेन मागता की त्याच्यावर कडक कारवाई करपाची आणि बरी शिस्त लावपाची म्हणून।